नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात आणि नवीन विद्यार्थ्यांचं स्वागत करण्यासाठी पारुल युनिव्हर्सिटी गोवामार्फत ओरिएंटेशन समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। हा कार्यक्रम विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना विद्यापीठाचा शिक्षण, करिअर विकास, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि जागतिक संधींबाबतचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन समजून घेण्याचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारा तसंच त्यांच्या परिवर्तनशील शैक्षणिक प्रवासाची पायाभरणी करण्यासाठी उपयुक्त ठरलाय। या समारंभास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत। कार्यक्रमात 4000 हून अधिक उपस्थितांचा सहभाग होता, ज्यामध्ये 1300 हून अधिक गोव्यातील विद्यार्थी, गोव्याबाहेरील 300 हून अधिक विद्यार्थी तसेच प्राध्यापक, पालक आणि मान्यवर पाहुण्यांचा समावेश होता। या कार्यक्रमात प्रसिद्ध कथाकथनकार लक्ष माहेश्वरी यांच्याद्वारे गुरुकुलचं आकर्षक सादरीकरण करण्यात आलं। यासोबतच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण, प्लेसमेंट्स, उद्योजकता, सशस्त्र दलातील करिअर आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी या विषयावर माहितीपूर्ण सत्रही आयोजित केले गेले। The state of Goa, not just for you but for the state of Goa, and the Honorable Chief Minister coming itself also shows the support to universities like us which are keeping the local interest into mind. So to conclude with, Laksh told many of the stories. I'll just tell you one small story, and through that story I'd like to share the value system with which we come from and what you can expect from your wards as you decide to send them to Parul University Goa for their higher education. And this story is a real story. It's not an imaginary story, it's a real story. It's a story of a professor, great scientist who was from India. And this is a story of 1960s, 1970s. Besides being a professor in a university in Bangalore, I'll tell you the name of the university. It's called IISc Bangalore. It's a center of excellence for science. And he was a scientist, he was a professor, and he later on went to become a director of IISc Bangalore. So researchers, they never leave office by 5 p.m. They always stay back in their laboratories, they are doing some research work, they are trying to publish, they are trying to do something. So this professor was also very late to leave from the university. He leaves at around 7 p.m. from his office and he is going in his car towards his home. He stops his car in the middle of the road. It was a monsoon night, it was raining. He stops his car, he gets out of his car, he goes towards the footpath. And surprisingly, he starts collecting dead mosquitoes from the footpath. Usually in monsoons you will have many mosquitoes around the street line. So these mosquitoes, the dead mosquitoes were falling on the footpath and he was collecting all these dead mosquitoes and he was putting in his pocket. There was one more professor who was just coming behind this professor and he was very surprised. Such a great learned man, such a great professor, such a great scientist. What is he doing in the middle of the night on the footpath? So he also decides to stop his car. He gets out of the car. He approaches the professor and he asks the professor very politely, very humbly that what he was doing in the middle of the night by collecting the dead mosquitoes. So the professor told that, if you want answer to this question, you will also have to help me in collecting all these dead mosquitoes. So the other professor also starts collecting the dead mosquitoes and he starts putting those dead mosquitoes into the pocket of that professor. As soon as he had enough dead mosquitoes in his pocket, he starts moving towards his car. So the other professor felt betrayed, he said that you were supposed to give me the answer if I help you collect all these dead mosquitoes, but you did not give me the answer. So the professor told that, if you want answer to this question, you have to come tomorrow to my lecture in a primary school at 9 a.m. So the next day, the other professor reaches 5 minutes before 9 a.m. to that particular school where this professor was supposed to deliver a lecture. To his surprise, the senior professor was 15 minutes before the scheduled time of the lecture into the school. As soon as the professor gets into the class, he brings out the wings of the dead mosquitoes from his pocket and he gives those wings into the hands of around 100 students who are sitting into the class.
and he tells each and every student to observe the sunlight from the wings of those dead mosquitoes. The professor was supposed to teach the student the concept that whenever a light passes from a transparent medium, it changes its wavelength. This was the concept which the professor wanted to teach. Unfortunately, in those days and even now today, we do not have costly refractometers to teach this concept to the students in the school. But this professor did not want student to lose the opportunity of learning this scientific concept in the classroom. And the name of this great professor is Dr. C.V. Raman. He was the director of IISc Physics, IISc Bangalore, and he was the first Asian to receive Nobel Prize for what is called as a Raman effect. When a light passes from a transparent medium, it changes its wavelength. And he was not just the first Asian, he was also the first Indian to receive this Nobel Prize. Now, what is the significance of this story for all of you today? My first promise to all of you is, each and every teacher of Parul University, Goa, will have the same commitment as you can appreciate from this story of Dr. C.V. Raman for the students of Parul University, Goa. Dr. C.V. Raman valued time. His lecture was at 9 a.m. and he was 15 minutes before his lecture at the school. He was a brilliant professor. He was a brilliant scientist. He was not required to go to a primary school and teach students who are far below his level, far below the level of understanding which is needed to explain the concept as tough as Raman effect. But he decided to reach right up to the level of the students, go down to the level of the students and make sure that he is available for them. And even if the resources are not available, even if the environment is not conducive to learning, Dr. C.V. Raman made all the efforts to make sure that students not only learned, they went out of the classroom with lifelong learning. So my message to all the parents over here, all the students over here is, our teachers will be there to support you no matter what the situation is. We will give you all kind of mentoring. But there is a one big but into this. Lakshya talked about Vivekananda. Swami Vivekananda once said very famously कि जीवन की हर एक परिस्थिति में आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो भाग लो या फिर भाग लो. In every situation of life, there are two options available to you, either participate or run away. Same will be the situation for all my dear students. The opportunities will be there, the avenues will be there, the resources will be there, the motivation and inspiration will be there. It will be upon you how much you grasp the opportunity which is made available to you, how much you become responsive to your teachers, and ultimately we all know the importance of teachers from the beautiful session on Gurukul which was done by Lakshya. So there is a commitment, there is an intent to make you a successful individual, a professional which is not just a professional but also a responsible citizen of the society. So with this commitment and with this great opportunity, I welcome all of you to the batch of 2026 of Parul University, Goa. We are all excited to have you, and there are great things coming forward to you in today's session. After me, Honorable Vice Chancellor would be speaking about how the academics will be spanned for all of you throughout your semester. Then we have Mr. Gurcharan Singh. Gurcharan Singh, if you can please stand up. He is the placement director at the university. The batch which graduated from Parul University this year, I'll just give you some of the highlights. We had 2 students who are still in their 3rd year. They are employed by Microsoft with a package of 60 lakhs and they have started earning 1 lakh stipend while they are still in 3rd semester. So these are the kind of opportunity which Mr. Gurcharan can bring. Tata Consultancy Services made one of the highest recruitment in the campus of Parul University last year. They selected 262 students in a single campus drive from the campus of Parul University, Baroda. We had Capgemini,
we have Cognizant, we have LTI Mindtree. All these companies have made 100 plus selections in Parul University. So he'll be speaking about what will be the skill set you will need, what kind of training you will need in order to tap this opportunity, not just when you come in final year. Some of you can also get employment in your pre-final year, in your second year as well. So he'll be speaking, don't miss his session. Along with him, we have Mr. Jay. If you can stand up, Mr. Jay. Jay is the Director of Innovation and Entrepreneurship at Parul University. He'll be speaking about how we can help you to set up your own businesses, how we can help you to become an entrepreneur. I'm very happy to tell you that in past years, under Jai's leadership, we have incubated 100 plus startups, and all of them are collectively making more than 20 crores of revenues annually. And that is why we are consistently among top 50 universities, not just private, but all universities of India in terms of innovation and entrepreneurship. So he will speak with you how you should work throughout your 4 years. If at all you want to make your own business, if you want to have a startup, if you want to take funding from the state government, if you want to take funding from the central government, or if you want to take any kind of funding from private investors. So his session will be of great importance for all of you. Along with him, we have Dr. Preeti Nair. Madam, if you can please stand up. Dr. Preeti Nair is Director of our International Relations. Madam is also with the university for 20 plus years. She heads, Madam please you can take seat. She heads the International Relations vertical of the university. So throughout your 4 years at the university, what are the opportunities you will get to go abroad if you are interested to, let us say, attend a summer program of 2 weeks, or you are interested to spend a semester probably in Germany, USA, Canada, or you want to have a 2+2 program where you only spend 2 years here in India and probably 2 years in Portugal doing your engineering. So she'll be speaking about all the avenues which will be available to all of you. Her session is also very important if you aspire to, do your higher education abroad. Along with Madam, we have Mr. Sanjay Sharma sir. If you can please stand up. Sanjay Sharma sir is Director of Armed Forces Motivational Cell. He is a veteran armed force guy. He is retired from Navy, and in past 1 year itself, Sanjay Sharma sir has been able to send 15 students from Parul University in Air Force, Navy and Army through the efforts, through the coaching he has provided to the students. So during his presentation, he'll be speaking what all you need to do if at all your target is to go into armed forces, if you want to get into Navy, if you want to get into Army, if you want to get into Air Force, what kind of preparations you should make. म्हाका दिसता जर पारूल युनिवर्सिटी सुरू जावंक नाशिल्ली जाल्यार तुमच्या पैकी जेंच्यांनी आज पारूल युनिवर्सिटीत एडमिशन घेतलां ताच्या पैकी अर्दे सुद्दां भुरगे हे गोंय सोडून भायर वचपाक सहसा तयार जायना. हय काय ना? गोंयांत युनिवर्सिटी आयली म्हणून मना पासून एडमिशन घेवपाक, गोंयांत रावपाक सगळ्या जाणांक आवडटा काय ना? आवडटा जाल्यार देठा ताळयो मारा मरे. जेद्या वेळार प्रायवेट युनिवर्सिटी सुरू करपाचो विशय आयलो, बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांनी विरोधूय केलो. वाय प्रायवेट युनिवर्सिटी वेन देर इज गोवा युनिवर्सिटी इज देर, होय विशय आशिल्लो. आनी गोवा युनिवर्सिटीच्या अंडर आमच्या कडेन इतक्यो सगळ्यो कॉलेजीस आसा, मागीर प्रायवेट युनिवर्सिटीज कित्याक जाय हाजेर डिस्कशन्स जाले. प्रायवेट युनिवर्सिटी बील हांवें एसेंब्लींतल्यान पास केलें, तेन्नाय बी बऱ्याच जाणांनी ताका विरोध केलो. आनी तें एक्सप्लेनेशन दिता आसतना हांवें ऑलवेज म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांव एक्सप्लेन वाय प्रायवेट युनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड. कारण जो पर्यंत एडवान्समेंट, इनोवेशन, टेक्निकल रिसर्च हे जर नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. आनी दिस इज ओन्ली पॉसिबल थ्रू द प्रायवेट युनिवर्सिटी. अदरवायज गोंयांतलो म्हणजे इन डायरेक्टेड ऑफ द हायर एड्युकेशन which traditional education we takes with a grant in 8 colleges with the government and affiliated to the Goa University colleges. हे रुटीन एड्युकेशन्स हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय. आनी बरे कॅम्पसीस
गोंयांत तयार जावपाक जाय. आमी पळयता एक एकदां ग्रँटीड एड म्हटलें काय ना ताकाय रेस्ट्रिक्शन्स उरता आनी तातूंत करून तेजेर लेस कॉम्पिटिशनूय उरता. आमी पळयता नो डावट आज म्हणजे फार्मासी, फिजिओथेरपी, बीटेक, बाकीचे कोर्सीस म्हणजे थोडे कोर्सीस जे गोंयांत ना, थोडे कोर्सीस जे गोंयांत आसा पण ताजी अजून एडमिशन घडये कदाचित नीट अजून कंप्लीट जावंक ना, निटाचो रिजल्ट येवंक ना म्हणून गोंयांतलें एडमिशन अजून जावंक ना आसतली. बट ती जाल्या उपरांत गोंयांत जातली. बट ऑल्दो देर इज अ नर्सिंग कॉलेज इन द स्टेट ऑफ गोवा, फिजिओथेरपी गोंयांत आशिल्लें विथ हार्डली 20 सीट्स अर्लियर आनी आतां विथ द एडिशनल कॉलेजीस वी हॅविंग द 40 सीट्स. मागीर उरलेल्या भुरग्यांक फिजिओथेरपी करपाक नाका काय कितें, तांकांय करपाक जाय आशिल्लें. इन नर्सिंग देर इज अ ह्यूज डिमांड. हांव पळयतालें की हांवें जर रिव्यू घेतलो बिफोर स्टार्टींग ऑफ द प्रायवेट कॉलेजीस, त्या टायमार ऑन एन एवरेज more than 1000 students for the different courses to pursue their graduation degree. They always used to go out of state to routine degree. कोण फार्मासी खातीर वयतालो, कोण नर्सिंगा खातीर वतालो, कोण फिजिओथेरपिका खातीर वतालो, कोण डेंटला खातीर वतालो. आनी भायर रावन एड्युकेशन घेतल्या उपरांत वॉट प्रॉब्लेम तुमकां फेस जाता दॅट आय नो. आय हॅव कंप्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन आउट ऑफ द गोवा बिकॉज हांवें जेन्ना BMS केलें, बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक एंड मेडिसिन्स, तेद्या वेळार गोंयांत कॉलेज नाशिल्ली. गोंयांत कॉलेज नाशिल्लो न्ही, गोंयांत ताजो अवेरनेसूय नाशिल्लो, कॉलेज सोडून दियात. ओके. आनी तेद्या वेळार म्हणजे ताज्या उपरांत 2 वर्सांनी गोंयांत कॉलेज सुरू जाली. ताची म्हाका खबर आसा म्हणजे टू स्टे आउट ऑफ द स्टेट आनी गोंयकारांक भायर रावपाचें म्हटलें जाल्यार पयल्यान पयलीं जेवपाचो प्रॉब्लेम आसा. जेवपाचो प्रॉब्लेम आसा. फीश करी ना जाल्यार जायना आनी देर इज अ होम सिकनेस प्रत्येकाक. म्हणजे 50% म्हणटा ना रे जेवण पचना आपल्याक म्हणून आपूण भायर वचना. बट ऑल दो सो आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग द पारूल युनिवर्सिटी एंड डॉक्टर देवांशू पटेल सो डॅट आमी प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पास केल्या उपरांत द फर्स्ट ही हॅज अप्रोच टू द गव्हर्मेंट and he is eligible for that criteria and he set up his campus within short of span of time. So congratulations for you for setting up your campus in the state of Goa. Along with the Parul University, WPU, the World Peace University, Ganpat University is another 2 university has set up their shop in the state of Goa. आणि त्याच पद्धतीचे क्वालिटी एड्युकेशन्स ते आपल्या कॅम्पसांत सुरवात करतले. आणि त्याच्या खातीर हांच्यानी जरी आमी म्हणटा की पारूल युनिवर्सिटींतल्यान आज ऑलमोस्ट 1200 स्टुडंट्स टेक्स एडमिशन म्हणून हांवें म्हटलें. थोड्या जाणांक एफोर्डेबल आशिल्लें, थोड्या जाणांक भायर वचपूय एफोर्डेबल नाशिल्लें. ऑल्दो फॉर इनिशियल बॅचीस म्हणजे ही हॅड गिवन अ स्कॉलरशीप फॉर द स्टुडंट्स. सो ताकाय लागून आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग फॉर यू फॉर गिवींग द स्कॉलरशीप. बऱ्याच जाणांक एकदां फॉर द स्टुडंट्सांक हायर फीज आनी परत भायर रावप हें एफोर्डेबल जायना. ते जर गोंयांत रावता आसत आनी फीज एकदां एफोर्डेबल करपाक शकता. बट पारूल युनिवर्सिटी स्टार्टेड वीथ देयर ओन स्कॉलरशीप ऑल्सो. ताकाय लागून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. बिसायड्स दीस म्हाका दिसता आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीकूय बी द स्कॉलरशीप वीच वी आर गिवींग थ्रू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दॅट स्कॉलरशीपूय बी आमी तांकां दिता. For the last year something technical problem is there. This year आमचे हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की प्रायवेट युनिवर्सिटीक जी स्कॉलरशीप स्पेशली इन द कॅटेगरीज ऑफ SC, ST, OBCs and even though in the economical weaker sections they are eligible for the scholarship ज्यांच्यानी एडमिशन्स घेतलां तांकांय बी ते एलिजिबल जातले. हाच्या व्यतिरिक्त इन लॉंग रन द पारूल युनिवर्सिटीज should starting their additional courses of cyber security, artificial intelligence, data science, machine learning, quantum computing. या पद्धतीचे न्यू courses they want to start here in the Goa campus so that Goan student will get the opportunity okay for this type of graduation courses also in future. अशें म्हाका दिसता आनी ते जर सुरू केले जाल्यार तुमकांय ताजो बेनिफिट्स आनी इतर स्टुडंट्सांकूय बी ताजो खूब बेनिफिट्स मेळटलो. आतांच्या घडीक आमी पळयता की ट्रेडिशनल BA, BCom, BSc
हे ट्रेडिशनल कोर्सीस आनी तातूंतल्यान जॉब मेळपाचे दीस आतां उरूंक ना. द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन वेन युअर टेक्स द एडमिशन. त्या दिसाच्यान कॉम्पिटिशन जें जाता स्टार्ट जाता. म्हणून माय बेस्ट विशीज फॉर यू, which ever the courses you have taken the admissions, but start now. आतांच हांवें कित्याक म्हणटा, गोंयांत आतां स्टाफ सिलेक्शन, पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी इन लॉंग रन इट इज एन UPSC मीन्स युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन एंड रेस्ट ऑल देर इज एन एग्जाम्स ऑफ ज्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आसा. मागीर कोण बँकींग, कोण बाकीच्यो म्हणजे रेल्वेज, बाकीच्यो सगळ्यो. सो दॅट म्हणजे आमी ज्या ग्रॅज्युएटीक एकदां आमी ज्या कोर्साक एडमिशन घेता तातूंतूच आमी फ्युचर करतले अशें कांय ना. पण आमी ज्या कोर्साक एडमिशन्स घेता तातूंत आमचें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतले. आनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्या उपरांत देर इज अ वायड स्कोप इज ओपन, आमी ताका म्हणटा. आनी वीच नॉट ओन्ली इन द गोवा इन इंडिया, इट इज अ ग्लोबली एटलिस्ट फॉर द फिजिओथेरपी, नर्सिंग आनी फार्मासी देर इज अ वायड स्कोप ग्लोबली आसा. देर इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी. I'll ask for the Parul University, you can have to teach them the foreign languages also. You can start the foreign languages course so that for the communication purpose, the foreign language is very much important. And if you learn the foreign languages courses and in the globally, you have the good scope, especially nursing, physiotherapy, and हातूंतल्यान bright future आज day by day आमकां दिसपाक मेळटा. आमी पळयता की गोंयांत वेलनेस टुरिजम हाजो स्कोप आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. ताच्या खातीर जावं ते नर्सिंग किंवा फिजिओथेरपी हाज्या खातीर वेलनेस म्हणजे नॉट ओन्ली इन द मेडिकल फेटर्निटी बट फॉर द वेलनेस टुरिजमात ताका आनिकूय बी स्कोप येता त्या काळात मेळटलो. त्या खातीर आपूण घेतलेल्या कोर्सात आपूण बेटर कशें करपाक शकता, आपूण फ्युचर कितें करपाक शकतलो हाजो विचार आतां पासून करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता म्हणजे जेन्ना तुमी प्रायवेट युनिवर्सिटीत एडमिशन घेतला तेन्ना कॉम्पिटिटीव युगात तग धरपा खातीर सगळ्या जाणांनी फ्रॉम द डे वन ह्या कॉम्पिटिटीव युगात उरपा खातीर आनी आपलो फ्युचर घडोवपा खातीर तत्पर आसप गरजेचें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमी पळयता की आपली फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो डॅट मच इम्पॉर्टंट. नो डावट म्हणजे आमकां आत्तां घडये कदाचित आमी पळयता की दीस इज अ रायट एज ऑफ युअर करियर. आमी करियर घडोवपा खातीर आपली रायट एज आसा. पण त्याच बरोबर आपली पर्सनॅलिटी घडोवपा खातीर सुद्दां दीस इज अ रायट एज. म्हणजे ह्या एजीचेर आमी करियराच्या बरोबर आपली फिटनेस आनी आपली पर्सनॅलिटी हाजेरूय फोकस करप हें गरजेचें आसा. आनी तें जर आमी करपाक शकले जाल्यार नक्कीच आनी बींग द गोवन म्हाका गोंयकारांक सांगपाक खूब बरें दिसता की गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां भायल्या राज्यांनी पळोवपाक मेळच्यो ना. आनी गोंयांत ही ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक आसा तर फाटल्या 8 वर्साच्या कार्यकाळात आमी पळयता की आमी ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर क्रिएट केला. इन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन वॉट वे तुमी जर पळयशात इट इज एन एअरपोर्ट, पोर्ट, रोड एंड रेल ह्या तिनूय बाबतींतलो म्हणजे जाका आमी इन शॉर्ट द गव्हर्मेंट लँग्वेजीन जर म्हणत वीच इज वी कॉल एट इज द PM गतीशक्ती. आनी कित्याक म्हटलें हांवें इट इज अ पोर्ट कनेक्टिंग टू द एअरपोर्ट, एअरपोर्ट कनेक्ट रोड एंड रेल वीच इज द फ्युचरिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्युचर फॉर अनदर 50 years. हाजो विचार करून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला. आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता आसतना वी आर कॉलिंग हियर द ग्लोबल पार्टनर्स टू कम अँड इन्वेस्ट इन द स्टेट with the green industry, with the blue industry and the white revolution. ह्या तिनूय सेक्टरात म्हाका खबर आहा की गोंयकार इज नॉट रेडी टू वर्क इन द लेबर कॅटेगरी. नेवर. म्हणजे गोंयकाराक तें आवडयना आनी गोंयकार काम करचोय ना. आनी म्हाका तर दिसता की म्हजो प्रत्येक गोंयकार भाव आनी भयण ही अशा पद्दतीच्या इट इज एन वेल ऑर्गनायज्ड बऱ्या कंपनीनी बऱ्या स्टेजीचेर ते सगळे जाण पावचे. आनी ताकाच लागून आमी सातत्यान कॉम्पिटिशन हें गरजेचें आसा. वी आर फोकसींग ऑन स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग. आमी आतां पर्यंत पळयताले की शिकल्यास तांकां रिस्कील करपाचें काम आमच्या गव्हर्मेंटान केलां, ताका अपस्कील करपाचें काम आमचें गव्हर्मेंट करीत आसा. म्हणजे अलॉंग वीथ युअर कोर्स म्हणजे तातूंतलो स्किलींग सब्जेक्ट हो चड इम्पॉर्टंट आसा.
आणि म्हणून म्हटलें हांवें इट इज जस्ट डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टंट बट अ थॉरो नॉलेज ऑफ दॅट सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट आणि ते जर तुमी मेळोवपाक शकले आसत जाल्यार देर इज अ वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी इन द स्टेट इन एवरी सेक्टर म्हणून म्हटलं हांवें की टुरिजम सेक्टर वीच इज अ ग्रोईंग सेक्टर इन द स्टेट द लॉजिस्टिक सेक्टर वीच इज ऑल्सो अगेन द ग्रोईंग सेक्टर इन द स्टेट म्हणजे बींग द एअरपोर्ट आनी पोर्ट ज्या पद्दतीन एक्सपांड जाता म्हणजे वेलचाराचे सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज आनी टू चूज म्हणजे आमी करियर खंयच्या सेक्टरांत करतले हे आतां डिसायड करपाची गरज आहा म्हणून हांवें म्हटलां की बरेच जाण डिग्री एका सेक्टरांत घेता पोस्ट ग्रॅज्युएशन दुसऱ्या सेक्टरांत करता पण आपलें करियर हे तिसऱ्याच सेक्टरांत करता वीच डिपेंड्स अपॉन युअर पॅशन आनी म्हणून ती जर पॅशन दवरून जर काम केलें आसत जाल्यार नक्कीच यू हॅव द ब्रायट फ्युचर आनी एट प्रेझंट विथ द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वीच इज विकसीत भारत 2047 वाय इट इज 2047 देशाच्या इंडिपेंडन्साक 100 वर्सां पुराय जाता आणि ती 100 वर्सां पुराय जाता आसतना ह्या देशांतलें पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे वी आर 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पुराय ह्या 100 वर्साच्या कार्यकाळात पुराय करपाचो संकल्प ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन केला तुम्ही जर पळयशात इट इज फ्रॉम द कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत इट इज नॉट ओन्ली द रोड रेल हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बट फॉर द फ्युचरिस्टीक तुम्ही जस्ट जर पळयशात म्हणजे तुम्ही मेडिकल कॉलेजीसचे नंबर वीच इज द डबल प्रायवेट युनिवर्सिटीजचे नंबर वीच इज अगेन डबल अबाउट द एम्स ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स वीच इज 8 आशिल्ले ते 23च्या जाग्यार पावल्या IIM आसतले IITs आसतले हे सगळ्याचे नंबर्स हे डबल जाल्यार म्हणून हांवें म्हटलां की ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचे नंबर सुद्दां हे डबल जाल्या म्हणजे आमी पळयता की पॉप्युलेशन ज्या सायजीत वाडटा त्या सायजीत अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाची गरज आसा आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाय द गव्हर्मेंट अँड द प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट हो ऑलरेडी स्टार्ट जाला आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे फोकस कित्या खातीर तर फुडल्या 50 वर्सांक कितें जाय हाजें फावंडेशन हे आतां घालपाची तयारी आहा फाटल्या 10 वर्सांक अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला यू पीपल वील बी द लकी पीपल सगळे स्टुडंट्स लकी आसा कारण कित्याक जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो म्हणजे तेज्या वेळार अनादर 20 इयर्स जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना यू वील बी द नेशन बिल्डर्स तुमी खऱ्या अर्थात विकसीत भारताक कॉन्ट्रिब्यूट करतले नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रिब्यूट बट ताचो सगळ्यात चड बेनिफीट कोणाक जातलो जाल्यार तो तुमकां जातलो कारण एकदां इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाल्या उपरांत विकसीत भारत हो जेन्ना ताचे चडांत चड फायदे कोणाक मेळटले इट इज नॉट फॉर द ओल्डर जनरेशन बट फॉर द यू पीपल फॉर द यंगर जनरेशन आनी ते जावचे म्हणून हे सगळें आसा सो दीस टायप ऑफ द पारूल युनिवर्सिटी एंड द प्रायवेट युनिवर्सिटी हू आर इन्वेस्टींग स्पेशली इन द एड्युकेशन तांकांय बी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी गोंयांत इन फ्युचर तांच्यांनी अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस हांवें जे म्हटलें की मशीन लर्निंग डेटा सायन्स आनी इन लॉंग रन इवन द PhD कोर्सीस तांच्यांनी सुरवात करचे जेणे करून आमच्या गोंयकारां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर हिम फॉर हातूंतल्यान इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्टुडंट्स बट ही हॅज क्रिएटेड द जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ही हॅड कन्स्ट्रक्टेड वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विदीन द शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम म्हाका दिसता मोर दॅन द 60-70% पीपल इन द गोवन पीपल ही ऑपॉर्च्युनिटी तांणी ताका मेळोवन दिल्या म्हणून हांव ताका खरोखरूच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी अशा पद्दतीचे आमकां प्रावड फील जावपाक जाय की 100% लिटरेट स्टेट आसलेल्या गोंयांत आमी रावता आमी 100% लिटरसी गोंयांत आसा आनी आमचो फ्युचर संकल्प कितें जर आसत जाल्यार फुडलो टार्गेट इट इज 100% स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो हाज्या खातीर आमी फोकस केला म्हणून आमी ITI पासून IIT पर्यंत स्किलिंगाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला कोडिंग रोबोटीक इंट्रोड्यूस करपी पयलें राज्य गोंय राज्य आसा अशा पद्दतीन ह्या अजुनूय बी हांव आयच्या ह्या दिसा परत एकदां जितक्या जाणांनी पारूल युनिवर्सिटीत एडमिशन्स घेतला कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर यू पीपल कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमच्या सगळ्या पॅरंट्सांक एक गजाल लक्षांत घेयात
प्रायवेट युनिवर्सिटीत एडमिशन तुमच्या पॅरंट्सांनी तुमकां मेळूनय दिलां, बट ताजी आमी जाका म्हणटा की 100% आमी आमचें करियर करतले हे फोकस दवरून जर आमी करपाक शकले जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. वता वता आसतना हांव एकूच सांगता की ऑलवेज म्हणजे स्वामी विवेकानंद हांचो जर थोडक्यात सांगपाचें तांच्या विचारांतल्यान थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार आसत अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचीव्ड. चलात उठात जागे जायात, जो पर्यंत तुमचो गोल अचीव करिना तो पर्यंत थांबू नाकात.